म्हज्या भावन आनी भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता की जेजूचो पाटलावदार जातलो जाल्यार आमी कॉम्प्रमायज करूंक फावना. आनी आयज आमकां 3 मनशांक जेजू कसो जाप दिता तो आमी पळयता. जेजूच्यो आमी 3 जाप आयकतात. पयली म्हणल्यार जेजू म्हणटा, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गोंटीर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयच जागो ना. म्हणल्यार जेजू सांगता की ताचो पाटलावदार जातलो जाल्यार आमी कसलेय आव्हानाक फुडो करूंक तयार आसूंक जाय. आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेरच आदारून धरूंक फावना, पूण देवाचेरूच आदारून आमी मुखार वचूंक जाय अशें जेजू आमकां सांगता. दुसरो जबाब दुसऱ्या मनशाक दिता तो म्हणल्यार, मेल्यांनी आपल्या मेल्यांक मातयेक लावूं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. म्हणल्यार बापूय मरोसर रावूं नाका अशें जेजू सांगूंक सोदता, पूण बेगीन वच आनी देवाचें राज वा देवाचें उतर परगट करूंक तो आमकां सांगता. संवसारांत जायते लोक कुडीन जिवो आसा, पूण आत्म्यांनी ते सुकून मेल्ल्यात. आनी ह्या मनशांक देवाच्या राजांत भितर घेवंक आज जेजू आमकां सगल्यांक, जे कोणाक क्रिस्तांव आसा ते जेजूचे पाटलावदार आमकां आपयता. सगल्यांचो आत्मो साल्वार करूंक हेंच जेजूचें इच्छा आसा. आनी सगल्यांकूच सोडवून हाडूंक हीच जेजूची इच्छा. आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजू तें करूंक आपयता. सगळीं घरचीं मरोसर रावूं जाल्यार आमी जायतो वेळ वगडायतले आनी जेजूच्या कार्यांत भाग घेवंक पावचें ना. देखून जेजू वेळ वगडायतना आसतना देवाचें राज आनी देवाचें उतर परगटूंक आयज हे दुसऱ्या जबाबान जेजू आमकां आपयता. तिसरो जबाब म्हणल्यार कोणूय नागराक हात घाल्ल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. म्हणजे जेन्ना एक शेतकामती एक नागराक हात घालता तेन्ना ताणें ताका हे आनी ते वाटेन पळोवंक जायना. कित्याक ताणें हे दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार ताची मेर वांकडी वयतली. आनी देवाचें राज देवाच्या राजांत आमी भाग घेतात जाल्यार, देवाचें कार्य मुखार व्हरतलें जाल्यार आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर भोग करून संवसारीक वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लावंक शिरी पडना, पूण आमी देवाचेरूच ध्यान लावून हेंच करूंक, ताचें कार्य मुखार व्हरूंक आमी पावतलीं. जेजूचो पाटलो करतलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणो हें सोंपें न्हय. आनी तेच बरोबर हें अवघडूय न्हय. आमी तर देवाचेरूच आमी चिटकून रावलीं जाल्यार, देवाचेरूच आमी आमचो बोवाळ दवरलो जाल्यार देव आमकां सगळेंच आदार करतलो. देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक पावतले आनी देवाची सोडवून आनी देवाचें उतर आमी सगल्यांक दिवंक पावतले. तर हेंच आयच्या आमी भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांतल्यान पळयतात. भाग्यवंत फ्रांसीसान सगळें सोडून देवाचेंच कार्यांत तो बुडलो. सगळें आपलें गिरेस्तकाय सोडून देवाच्याच जेजूच्याच मोगान तो बुडलो आनी जेजूचोच मोग सगल्यांक दिवंक तो वावुरलो. आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना आयच्या दिसाक आमी देवा लागीं मागुया आनी होच प्रश्न आमकां करुया. आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाचें उतर परगटात काय? आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी जेजूक परगट करतात काय? तर मोगाच्या भावांनो भयणो, आयच्या दिसा आमी ही कृपा मागुया. आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येवन, जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत येवन आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवन जेजूची खरी पाटलावदार जावंक आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.